हे गाईज, तर तुमच्या थंय पावस बीन पडटाय की ना? आमच्या हांगसर पळयात एकदम पावस कोसळटा सामको, कोसळूनच पडटा. सो दनपारचें न्हय 1 जाल्लें आसा आनी आमी आतां घरा कडेन वयता. आनी कितें सांगूंक तुमकां, जो पावस पडटा ना, शी बेजार येयलो सामको. आनी आतां बांयचेर वचप बीन म्हटल्यार न्हय डेंजर, भरपूर शेळो जाला सामको. आनी 3-4 दीस जाले पावस तर बंद जावपाचें नांवूच घेयना. सो 1 जाल्लें आसा आनी उदक दाखयता तुमकां बांयतलें. हें पळय, बरे तरेन उदक भरला बांय, भरपूर वयर येयलें सामकें. सो पावली आमी ऑलमोस्ट. कितें हो पावस जाणा, बेजार हाडलो सामको. आतांय बीन चालूच आहा. सो मातशें आमी घरा कडेन येयल्या थोड्या कामा खातीर. सो हें पळय, नळाचें बीन काम जाल्लें आसा. म्हटल्यार काम हें चालूच आसता आमचें बारीक बारीक. सो पावली आमी घरा कडेन. आवाज सुद्दां येवचो ना, इतलो पत्र्याचेर आवाज येता व्हडलो. आनी हांगसर न्हय कितें सांगूं, जो शेळो जाला पळयात, हांगसर ब्लिचींग पावडर चुनो बीन घालूंक गावना, कारण कंटिन्युअसली वयरसून उदक येता आनी नॉन स्टॉप पावस पडटा न्हय, तेका लागून घालूंक गावना. सो चला भितर या, छत्री हांगाच दवरता. सो चला भितर या. केदें आवाज येता आनी व्हडलो आवाज येता सामको. पावस म्हटल्यार पावस सामको बेजार हाडलो. आनी तेका पळयता आमी येयली न्हय, सो तो पळयात येता, भिजत भिजत येता. पळयात कसो येता. आमचे वचून न्हय मातसो सुद्दां रावना हो जाल्यार. येयलो पळयात, मातसो रावतलो बीन तसलें कांय ना. येयलो तो पळयात, हो पळयात. सो चला या आमी भितर. आनी म्हाका न्हय हो टायल्स काडून घेवपाक जाय. आतां पळोवया हो केन्ना काडूंक मेळटा तो. सो म्हणटा तशें टायल्साचे हे वेस्ट, पयशे वेस्ट म्हणटात तशें. सो इतलो पावस 4 दीस जाले आनी 4 दिसा उपरांत आयज हांव फायनली व्हिडिओ करता. म्हटल्यार न्हय 2-3 दीस जाले व्हिडिओ करूंकूच नासलो. सो हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली, सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो 4 दिसा उपरांत व्हिडिओ करता. म्हटल्यार 4 दीस हांवें गॅप घेतलेली, कारण एक्चुली काम हें चालूच आसलें. कामाच्या हितून व्हिडिओ बीन करपाक पॉसिबल जायना. आनी प्लस म्हणटा तशें न्हय, मम्मी बी सीक पडली, आवय बीन सीक पडले. म्हटल्यार पावसान मदीं मदीं भिजप बीन जाता न्हय कामाच्या हितून. सो तेका लागून म्हणटा तशें म्हाजोय बीन हो कान जो आसा न्हय तो फूल हें जाल्लो, म्हटल्यार ब्लॉक जाल्लो. आनी आतां बीन आसा मातसोसो. प्लस मम्मीकूय म्हणटा तशें सीक पण जालें, म्हटल्यार ती सीक जाली, भिजली बीन. सो तेका लागून आसूं म्हटलें 2-3 दीस रेस्ट घेवया. आयज मातशें बरें दिसता. बरें म्हटल्यार तितलेंय बरें दिसना, बट हो कान जो आसा तो आजुनूय दुखता म्हाजो. सो म्हणटा तशें गप असो सामको. सो प्रॉपर म्हणटा तशें आयकपाक हें जाता. संडेन मे बी ब्लॉक जाला आसत. सो तेका लागून आनी आमी आतां घरा कडेन येयल्या, कारण थोडेंशें काम आसलें तेका लागून. सो दाखयता तुमकां सद्या काम. कितें रे येयलो रे, येयलो तूं? सो हांगसर हें पळय, उदक खंयचें गळ्ळें. अदें कितें हेंच्यांनी काम केलां आसतलें. हें पळय कोणाक तरी मारून उडयली पळयात माजरांनी. सो रातची ती हांगसर आसता. आनी हांगसर न्हय हें दार काडून दवरलेलें आमी, कारण लावपाक जाय तें. आतां पळोवया केन्ना लायता तें. हांगसर ग्लास बीन हाडून दवरलो हो पळयात. हो ग्लास म्हणटा तशें लास्ट टायम आमी लायल्लो. हो म्हाका संजयान गिफ्ट केल्लो. सो होच हांव यूज करतलें. बरो आसा. तेका मातशें हांगसर म्हाज्या मायंडान DIY कितें तरी आसा, सो तें करपाक जाय का. सो मागीर लायतलें हांव. आनी हें पळयात हांगसर आमी हे बीन टॅब मिक्सर बीन ल्हान घेतलो. हें पळय टॅब मिक्सर बीन ल्हान घेतलेलो आसा बाथरुमान बीन. सो तें हें खंय दवरलें, स्प्रे घे तो दिसना. तो पळय वयर आहा. सो हँड स्प्रे बीन
सो चला एक 5 मिनटांनी मेळटा तुमकां मातशें काम आसा तें करून घेता आनी मेळटा. वा आमचं कितें चालू आहा भिजला तेका पुसता पळयात मम्मी. वा मम्मी तेका पुसता भिजला तो भरपूर. कितें येवंक जाय आसलें आमच्या फाटल्यान आं सिमेंट कोण उडयता रे? हांगा येतात आनी सगळे टच नच करतात, सगळे उडयतात बी. हांगसर आसता न्हू सामान सिमेंट बीन ते उडयतात आनी वयतात. कितें हेतून बीन बसत न्हय जाल्यार जालें. हें आजून फिटींग करूंक ना आमी, हें फिटींग करूंक जाय पळयात. आनी आवाज व्हडलो येता हांगसर पत्र्यांचेर. सो म्हणटा तशें म्हाका एक्चुली कितें करूंक जाय तेजे मेजरमेंट बीन घेवपाक जाय. सो हांव तेच करता सद्या मातशें. सो पळयता कशें कितें जाता तें. मागीर DIY केलें न्हय काय कळटलें तुमकां. सो चला मातशें कितें आहा न्हू तें करून घेता आनी मेळटा. सो गायज एक्चुली न्हय म्हाज्या मायंडान थोडे फारशे DIY आयडियाज सुद्दां आसा. म्हटल्यार जेन्ना आमी शिफ्ट जातली पळयात तेन्ना थोडे फारशे DIY करपाचे. म्हटल्यार स्वताच्या घरान कितें तरी आपल्या हातीन अशें DIY केल्या उपरांत कितलें बरें दिसता न्हय. सो हो जो ओल्ड मिरर आसा न्हय तेकाच कितें तरी म्हाका करपाक जाय जुगाड. म्हटल्यार एक्चुली नेवीन आसा पूण म्हाज्या मनान DIY करपाचो आसा. सो एक्चुली न्हय म्हणटात तशें म्हाका ग्लास जो आसा न्हय तेका DIY करूंक जाय. सो तेका लागून थोडेशे मेजरमेंट बी जाय आसले. भरपूर आवाज येता आनी पळय एका खेळयता पळय. सो एक्चुली जो तुमी ग्लास पळयलो पळयात तेका न्हू म्हाका DIY करूंक जाय. म्हटल्यार मातशें मायंडान म्हज्या आहा कितें तरी. सो तें केल्या उपरांत तो हांव लायतलें. म्हटल्यार तसो न्यू आसा तो पेड्ड्यार तसो जावंक ना तरी बट म्हाज्या मायंडान एक वेगळी आयडिया. सो तेका लागून म्हाका तें पळोवपाक जाय म्हटल्यार कितले अशें स्टीक बीन हाडूंक जाय कितें तें. सो अशें आसा. आनी तशें आमी न्हय जेवण बीन करून येयल्या. सो एक रेसिपी हांव तुमचे बरोबर आयज शेअर करतलें. ऑलरेडी शूट करून येयला फुडें हांव कंटिन्यू करतलें मागीर तुमकां पळोवंक गावतली. अशें आसा. आनी म्हणजे पावस पडटाना पावसान वीट हाडली सामकी. 3-4 दीस जाले कंटिन्युअसली पावस चालू आसा. आनी प्लस म्हाका दिसता न्हय पावस आमच्या हांगसर बुट्टी आतां हाडटलो दिसता. म्हटल्यार आमच्या भशेन म्हणटा तेका आमी अवूर येयलें म्हणटा. अवूर म्हटल्यार हें उदक बीन भरतलें दिसता आतां. हांगसर पळया हें कितें पळयात भरपूर सामकें पावस पडटा हांगा. कितें नॉन स्टॉप चालू आसा हो पावस. पावसान सामकें न्हय बेजार हाडलेलो. सो आतां थोड्या दिसांनी आमी सामान बीन शिफ्ट करतली. चवथ जावन सद्या चवथ जायसर कांय करची ना. आनी हांगसर हें पळय दार बीन आसा आमचें. सो पयलींचें दार आसा हांगसर जें आमी अजून लावंक ना. आनी तो टायल्स सांगला पळयात तोय बीन म्हाका काडूंक जाय. आतां पूण केन्ना काडूंक गावता तो म्हणटा तशें. खूब कामां आसा. खूब जाणां सजेशन दिल्या म्हाका की हांगसर गेट बीन लाय म्हणून बरी हेवी अशी गेट लाय म्हणून खूब सांगलेलें. कोणी तरी कमेंट केल्लो म्हाका. सो एक्चुली भरपूरशे प्लॅनिंग आसात म्हाजे जे हांव फुडें फुडें व्हिडिओ तुमकां क्लियर करतलें कितें कितें प्लॅन आहा तें. प्लस म्हणटा तशें न्हय हांगसर ही विंडो आसा न्हय तेका स्लायडींग लावपाचें हांव प्लॅन करता. सो म्हाका कोणी तरी सजेस्ट केल्लें की स्लायडींग लावं नाका कारण एकूच विंडो ओपन जाता म्हणून. सो सांगता तुमकां आतां हेच्या फाटल्यातलें कितें रिजन आहा तें. सो एक्चुली स्लायडींग बीन म्हटल्यार कशें आसा ना आमगेर माजर सुद्दां आसा म्हटल्यार हेवी आसा. सो तेका सगळें म्हणटा तशें चिंतून म्हाका विंडोचेर स्लायडींग बीन करूंक जाय. म्हटल्यार आसा थोडेशे प्लॅन. म्हटल्यार देवाऱ्या बद्दल सुद्दां कोणी म्हाका फेसबुकाचेर कमेंट केल्लो. कमेंट न्हय मेसेज केल्ली फेसबुकाचेर की अशें अशें कर. सो एक्चुली म्हाजें घर तशें आजून कंप्लीट जावंक ना. खुबशें प्लॅनिंग आसा. म्हाका गेट लावपाक जाय, विंडो लावपाक जाय, देवारो हाडपाक जाय. हे प्लॅनिंग जें आसा तें फुडें फुडें तुमकां कळटलें स्पेशली आफ्टर गणेश चतुर्थी. चवथ जावन हे सगळे प्लॅन कंप्लीट जातले आनी तेज्या मागीर हांव शिफ्टींग करतलें. शिफ्टिंगेचे सुद्दां व्हिडिओ येतले सगळे येतले. हांव म्हणटा तशें स्लो स्लो करून.
एक्चुली म्हाका न्हय गॅप घेवपाची ना व्हिडिओन बट एकदां हेल्थ अशें जाता न्हय मदीं पावस बी पडटा काम बी भरपूर जाता ताका लागून सो अशें आसा आनी म्हाका तुमचे बरोबर आयज रेसिपी सुद्दां शेअर करूंक जाय ती फुडें हांव कंटिन्यू करतलें सो हांगसर न्हय मम्मी कितें तरी सांगता म्हाका सो एक्चुली तो माजर येयला न्हय तो आनी हे करता सो दाखयता पळयात तुमकां सो हेंकां पळयात मम्मीक आनी गणू कितें करता तो दोगांय खेळटात एकामेका वांगडा एका असले जाय सामके गणूक न्हू म्हणजे ह्यो बोकलो आसा पळय तेका असले खेळ खेळपाक जाय पळयात खेळ म्हणटा फकत तो माजरांचे सुद्दां कशें आसता न्हय हे पळय पेरा पेरा तशें कर म्हणटा तो फकत पळय ए कितें कसल्या पावसाचो येयला तो भिजत भिजत तेका कळ्ळें आमी हांगसर येयली म्हणून चल घरा या आतां आमी कितें या नाका आतां घरा या नाका आनी हो पळय पावस मातसो कमी जाता का पळयता मागीर आमकां घरा वचूंक गावतली हांगसर हो पळय पावस पळया आनी म्हाजी चप्पल थंय आसा मातशें जर हें जायत न्हय जाल्यार उदका बरोबर शेतान वयतलें डायरेक्ट सो हे पळय पावस आनी कितें न्हय मातसो तरी कमी जावपाक जाय आसलो म्हणजे 2-3 दीस जाले कपडे सुद्दां सारके सुकोवंक गावना इतलो पावस पडटा आतां आनी काळोख केला पळय सामको भरपूर सो जाल्यार आतां आमी मातशे वखदान घरा वयतली हे पळय हांगसर आनी इतलो शेळो जाला ना भरपूर भंय दिसता सामको घासून घासून हात काबार जाता सामके बट शेळो काय वचना आनी ते जे दिसता न्हय बांयचेर हें आसा पळय तेचेर भरपूर शेळो जाता आनी इतलो पावस पडटा न्हय म्हणून आयज आमचें काम सुद्दां बंद आसा ओवरऑल काम जाल्लें आसा फकत हे दार लावपाचें उरलां म्हटल्यार बारीक बारीक आसा जे कंप्लीट करपाचें आसा सो आयज पावस पडटा म्हणून काकान काम बंद दवरला ते येवंक नाय सो तितलो आमकां रेस्ट नाल्यार 2-3 दीस जाले काम चालूच आसलें हे दार लावपाचें आय पळय हे फाटले दार जे आसा ते लावपाचे आहा बाकी टॉयलेटाचें लायलें बाथरुमान बी मिक्सर बीन लावन घेतलो आमी आनी उदकाचें कनेक्शन हें करूंक ना चालू करूंक ना सो तें आसा अशेंच करून तो काम चालू उरता थोडे थोडे हांव दाखयता व्हिडियोन आनी कान म्हजो एकदम गप आसा हांगा हांव उलयता बट कान म्हजो गप आहा म्हाका फील जाता तो भितर सो अशें आसा म्हटलें हांगसर न्हय कान गप आसात सो तेका लागून न्हय हांगसर अशी स्पेलिंग येता म्हाका मदीं मदीं डॉक्टरा कडेन वचून येयल्या मेडिसीन चालू आसा म्हाजें 2 जाणां कानाक म्हज्या कितें जालें तें एकदां पळय सो आमी रावले एक्चुली हांगसर पावसाक लागून पावस कमी जालो काय वयतली पावसान बेजार हाडलो इतलो बेजार हाडलो ना की बेजारूच येता इतलो म्हटल्यार कितें सांगून कितलो पावस अशी वीड येयली सामकी भायर सरोंक सुद्दां वीड येता ना म्हटल्यार थंयच्यान हांगा येतलें म्हटल्यार न्हय इतलो शेळो आसा की भंय दिसता बाबा चलता चलता पडोंक जायत काय म्हणून सो मागीर शिफ्टिंगेच्या टायमार पावस गेले पुरो पळोवया सो गायज चला आमी घरा वयता म्हणसर तुमी रेसिपी पळोवन घेया आयज हांव तुमचे बरोबर शेअर करपाची आहा मशरुमाची रेसिपी सिंपल आनी टेस्टी आनी मेन म्हटल्यार म्हणटा तशें सोय आयज यूज करची ना आमी विदाउट सोय ही रेसिपी आसा म्हटल्यार न्हय मशरूम ग्रेवी म्हणू शकता ऑर मशरूम चिली म्हणू शकता मशरूमाचे सुक्के म्हणू शकता अशें कितेंय बी म्हणू शकता तुमी सो ती रेसिपी तुमकां फुडें हांव शेअर करतलें सो ती पळोवन घेया तुमी आनी मेन म्हटल्यार पावस पडटा तेका लागून रेसिपीन मातसो मातसो तुमकां डिस्टर्ब जातलो सो एडजस्ट करून घेया ओके सो चला तुमी रेसिपी पळोवन घेता आमचं हांगसर आमचें काम जें आसा तें आमी करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां सो चला तें आमचं तुमी रेसिपी जी आसा ती पळोवन घेया सो फुडें कंटिन्यू करता ओके सगळ्यान पयलीं तुमकां एक रिक्वेस्ट करता ती म्हटल्यार न्हय भायर असो भरपूर असो पावस पडटा सो मातशें एडजस्ट करून घेया कारण व्हिडिओन न्हय मदीं मदीं तुमकां पावसाचो आवाज येवं शकता सो चला आतां आमी रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करया सो आयज आमी पळोवपाचे आहा मशरुमाचे सुक्के अशें ड्राय मशरूम ग्रेवी म्हणू शकता ऑर चिली म्हणू शकता तुमी सो तेका लागून हांगसर साहित्य कितें कितें घेतलां तें सांगता तुमकां सो ही जी रेसिपी आहा न्हय ती विदाउट सोय आसा सगळ्यान पयलीं हें सांगता तुमकां ह्या रेसिपीक आमी अजिबात सोय यूज करची ना विदाउट सोय ही रेसिपी आसा
सो आता ह्या रेसिपीक साहित्य सांगता कितें कितें जाय तें. तर सगळ्यात पयलीं आमकां जाय तें म्हटल्यार मशरूम. सो हांगसर तुमी पळोवंक शकता हांवें मशरूम घेतलेले आसा आनी प्रॉपर न्हय 1 पॅकेट हांगसर मशरूमाचें घेतलां हांवें. तेच बरोबर ते 2 फावटी धुवन घेतलेले आसा आनी अशा तरेन ते स्लायस अशे कट करून घेतलेले आसा. आतां तुमकां जाय जाल्यार तुमी हेज्याकून बारीक सुद्दां पीस करून घेवं शकता, बट हांवें अशे स्लायस कशे अशे कट करून घेतलेले आसा. पळोवंक शकता तुमी. आनी प्रॉपर 1 पॅकेट घेतलेले आसा. तेज्या मागीर आमकां जाय तें म्हटल्यार मटर. सो हे पळयात हांगसर हांवें इल्लेशे मटर घेतलेले आसा. उकडून बीन घेवंक ना हांवें ते मागीर हांव बॉयल करून घेतलें. तेच बरोबर हांगसर जाय तें म्हटल्यार इल्लेशें तेल आमकां. सो हे पळयात इल्लेशें तेल घेतलेलें आसा हांवें. तेज्या मागीर आमकां जाय तें म्हटल्यार केचप सॉस. इल्लेशें केचप सॉस घेतलेलें आसा हांवें. ऑप्शनल आसा, तुमकां जाय जाल्यार एड करा ऑर ना सुद्दां घातलें जाता. घालूंकूच जाय अशें ना, बट हांवें हांगसर घेतलेलें आसा. तेज्या मागीर जाय ती म्हटल्यार इल्लीशी हळद. सो ही पळयात इल्लीशी हळद. तेज्या मागीर गरम मसालो घेतलेलो आसा, घरगुती आमचो गरम मसालो. आतां मसालो जो आसा तो तुमी तुमच्या टेस्टी प्रमाणे घाला, जशें तुमकां स्पायसी जाय त्या प्रमाणे. तेज्या मागीर चवीनुसार मीठ घेवपाचें. तेज्या मागीर हांगसर आलें लसूण. हे पळयात हांवें हांगसर आलें लसूण बारीक अशें करून घेतलेली आसा. तुमकां जर अशी घालपाची ना जाल्यार तुमी पेस्ट सुद्दां यूज करूं शकता, बट हांवें अशी घेतलेली आसा. तेज्या मागीर आमकां जाय तें म्हटल्यार कांदो आनी टमाट. आतां हांगसर टमाट जे आसा न्हय ते हांवें 3 टमाटां घेतले, मिडियम सायज. बरे अशे स्लायस कशे करून घेवपाचे. तुमकां जाल्यार तुमी बारीक करून घेवं शकता, बट हांगसर हांवें स्लायस कशे कट करून घेतला आनी 3 टमाटां घेतलेली आसा. म्हटल्यार जशे तुमचे मशरूम आसा त्या प्रमाणे तुमी हे कांदो टमाट घालूं शकता, ऑर मातशे एक्स्ट्रा जावपाक जाय जाल्यार चड कांदो टमाट यूज करा. सो हांगसर 3 टमाटां घेतल्या. त्याच बरोबर हांगसर म्हणटा तशे 4 कांदे घेतलेले आसा. टमाटां हांगसर 3 घेतल्या आनी कांदो जो आसा तो हांवें चड घेतला, म्हणजे 4 कांदे घेतले आनी ते बीन अशे तरेन स्लायस कशे कट करून घेतलेले आसा. हे पळयात अशे तरेन पातळ अशे स्लायस कशे कट करून घेवपाचे. तेज्या मागीर ना इल्लीशी हांगसर जाय ती म्हटल्यार आमकां ओली कोथंबीर. सो इतलें सगळें साहित्य जाय पडटा आमकां हांगसर. सो आतां एक एक करून स्टेप फॉलो करपाक स्टार्ट करया, म्हटल्यार रेसिपी पळोवपाक आमी स्टार्ट करया. सो सगळ्यान पयलीं हांगसर एड करपाक जाय तें म्हटल्यार तेल. सो हे पळयात तेल जें आसा न्हय तें हांगसर एड करा. केल्या उपरांत हांगसर न्हय एड करपाक जाय तें म्हटल्यार आलें लसूण. सो ही मातशी परतून घेया. आनी तेज्या मागीर भितर एड करा तो कांदो. सो हांगसर हांव आतां कांदो एड करतलें. सो सगळो कांदो न्हय हांगसर एड करा. सो कांदो एड करून न्हय तो बरो असो परतून घेया. सो अशा तरेन स्लायस करून घेतलो न्हय कांदो का शिजपाकूय बरो पडटा आनी खातानाय बीन बरें जाता मागीर. सो हे पळयात पातळ असो न्हय कांदो जो आसा तो मारून घेवपाक जाय. सो तुमकां जाय न्हय जाल्यार आलें लसूण पेस्ट सुद्दां हांगसर तुमी यूज करूं शकता, बट हांवें मातशेंशें अशें यूज केलां. सो हे पळयात मातसो शिजलो न्हय का मागीर टमाट बीन एड करपाचे. हे पळयात तर आमचो न्हय कांदो पळोवंक शकता तुमी शिजलेलो आसा. आतां भितर न्हय आमी टमाट एड करया. हे पळयात कांदो न्हय बरे तरेन शिजलेलो आसा. आतां टमाट घालया भितर. सो हांगसर न्हय टमाट घालपाक जाय. हे पळयात आणि ते मिक्स करून घेया. सो हांगसर सद्या न्हय उदक बीन घालपाची गरज ना, कारण टमाट जे आसा न्हय ते आपुणूच अशें उदक सोडटा तेका लागून. हे पळयात सो हे जे आसा ते बरे तरेन मिक्स करून घेया. आणि तुमकां जाय ना जाल्यार कांदो टमाट तुमी हेज्याकून बारीक सुद्दां कट करून घेवं शकता, पूण अशें सुद्दां खावपाक बरें लागता.
हे पळय. सो हे आता बरें टमाट जे आसा ते आमकां शिजोवन घेवंक जाय आनी तेज्या मागीर मशरूम आसा न्हय ते एड करपाक जाय. हे पळय एक 5 मिनटां न्हय अशें बरें टमाट शिजोवन घेया आनी मागीर मशरूम एड करा. सो गायज हे पळयात हांगसर आमचे टमाट सुद्दां न्हय मातशे अशे शिजलेले आसा. सो आतां भितर न्हय आमी मशरूम एड करुया. सो हे पळयात हांगसर टमाट जे आसा ते मातशे अशे शिजला म्हटल्यार प्रॉपर शिजोवंक ना. सो आतां भितर मशरूम जे आसा न्हय ते एड करुया म्हणजे मागीर टमाट बीन बरें शिजतले आमचे. सो हे पळयात सगळे मशरूम जे आसा न्हय ते हांगसर आतां एड करपाक जाय. मशरूम एड करून न्हय हे सगळे मिक्स करून घेया. हे पळयात हे सगळ्यांनी प्रॉपर मिक्स करून घेवपाक जाय. आणि गायज प्लीज मातसो आवाज एडजस्ट करून घेया कारण भायर भरपूर पावस पडटा आणि हांव जाणा मदीं मदीं तुमकां डिस्टर्ब जातलो बट हांव बी कांय करूं शकना इतलो पावस पडटा सद्या. सो हे पळयात हे सगळे एड केल्या उपरांत इल्लेशें हांगसर उदक एड करपाक जाय. हांगसर हांव उदक एड करतलें चड न्हू. हे पळयात उदक एड करून ते परत आसले तशें मिक्स करून घेया कारण एक्चुली न्हय टमाट जे आसा न्हय ते ऑलरेडी उदक सोडटा. सो तेका लागून हांगसर हांवें चड उदक एड करूंक ना आनी मिक्स करून घेया. आतां मशरूम जे आसा न्हय ते आमकां शिजोवन घेवंक जाय आनी मागीर मटर एड करूंक जाय. हे पळय आतां हे न्हय मातशें हांव बंद करून दवरतलें म्हटल्यार धांपून दवरतलें एक 5 मिनटां. ते पळयात हांगसर तुमी पळोवंक शकता उदक बरे तरेन म्हणटा तशें सुटलेलें आसा. हे पळयात बरे तरेन उदक सुटलां पळोवंक शकता तुमी प्रॉपर म्हणटा तशें. सो आतां भितर मटर बीन एड करुया म्हणजे मटर जे आसा ते बरे तरेन शिजतले. हे पळयात सो अशे तरेन उदक सुटोवंक जाय. हांवें इल्लेशें उदक हांगसर एड केल्लें बट टमाट जे आसा ते उदक ऑलरेडी सोडटा. सो बरे तरेन उदक सुटलेलें आसा. सो आतां हांगसर मटर एड करुया. सो हे पळयात आनी हे जे मटर आसा न्हय ते उकडोंक सुद्दां तितलो टायम लागना रोखडे उकडटात ते. सो मटर जे आसा ते बरें मिक्स करून घेया. तेज्या मागीर हांगसरूच हांव न्हय सॉस एड करतलें आतां. सो हे पळय सगळे सॉस जे आसा ते एड करून घेया. सगळे आनी उदक बीन अशें एड करचें ना कारण ऑलरेडी कितलेशें उदक आसा तुमी पळोवंक शकता. बट तुमकां आनीकूय पातळ जर जाय न्हय जाल्यार तुमी आनीक इल्लें उदक घाला आनी पातळ करून घेया. बट हांगसर भरपूरशें उदक आसा तेका लागून हांव आनीक एड करचें ना कारण म्हाका सुक्कें अशें जाय चडूय पातळ नाका तेका लागून. आनी तेच बरोबर हांगसर हांव आतां मीठ बीन एड करतलें मसालो बी. तर सगळ्यान पयलीं हांगसर हांव मीठ एड करता. सो चवीनुसार तुमी मीठ एड करून घेया आनी ते बरें मिक्स करून घेया. सो मशरूम आनी मटर जे आसा ते बरें शिजतले आतां हांगसर आनी मटर तर म्हणटा तशें रोखडे शिजतात चड टायम लागना. तेज्या मागीर हांगसर मसालो. सो हांगसर आतां मसालो एड करुया. मसालोय बीन चवीनुसार एड करा तुमी. तेज्या मागीर हळद. सो हळद एड करा. सो हांगसर न्हय हळद आनी मसालो जो आसा तो हांवें एड केल्लो आसा तो बरो असो मिक्स करून घेया. आनी तुमकां जर दिसता की हेतून सोय जाय जाल्यार तुमी सोय एड करा. बट हांगसर आमी सोय एड करूंक ना. विदावट सोय आसा हे. विदावट सोय सुद्दां बरें लागता आनी सदांच सोय खान खान न्हय बोर जाता न्हय तेका लागून केन्नाय अशें करपाक जाय कांदे टमाट्याचे. सो भायर न्हय भरपूर पावस पडटा तुमकां डिस्टर्ब जाता आसतलो. हे पळय सो अशे तरेन ही आतां बरें सगळें शिजोवन घेवंक जाय. हे पळय पळोवंक शकता उदक बीन बरे तरेन आटलेलें आसा. मातशें उदक आसा भितर तें आपुणूच न्हय थंड जाल्या उपरांत आटोन येतलें. सो हांगसर आमचें मशरूम सुक्कें न्हय रेडी जाल्लें आसा. आतां लास्टाची म्हणटा तशी ओली कोथमीर भितर एड करुया म्हटल्यार मागीर आमचें मशरूम सुक्कें ग्रेवी ऑर चिली म्हणटा तशी रेडी.
सो ही पळयात हांगसर न्हय ओली कोथिंबीर हांव एड करता. सो हे सगळें मिक्स करून घेवपाक जाय. सो अशा तरेन आमचे मशरूम सुक्के जे आसा न्हय ते रेडी आसा. आय होप सो तुमकां आवाज येता आसतलो म्हाजो. हे पळयात मशरूम सुक्क्यांक सर रेडी आसा और ग्रेवी चिली कितेंय म्हणू शकता तुमी. सो ही रेसिपी न्हय मुद्दाम तुमी ट्राय करा आनी कमेंट करून सुद्दां सांगा. आनी तुमकां जर पातळ जाय न्हय जाल्यार भितर आनीक अशें उदक घालून ग्रेवी दवरा. बट हांवें हांगसर सुक्के अशें केल्ले आसा. हे पळयात. सो हांगसर ऑलमोस्ट आमची रेसिपी आयची रेडी आसा. सो मुद्दाम ट्राय करा आनी कमेंट करून सुद्दां सांगा कशी आसली ती. हे पळयात हे न्हय चपाती बरोबर खावपाक बीन खरें टेस्टी लागता सामकें. मुद्दाम ट्राय करा. गिफ्ट हाडलेलो भशेन ओपन करता मम्मी. सो वयर घे मम्मी, वयर घे दाखयता. हय वयर घे. हां सो मम्मी हांगसर आतां गिफ्ट ओपन कर. गिफ्ट ओपन केल्ल्या भशेन. सो हांगसर न्हय फ्लशाचे हे आसा ते हांगसर मम्मी ओपन करून पळयता सारकें आसा की ना तें. म्हटलें हाडल्या खूब दीस जाले आजून काय बसोंक ना न्हय आमी. हें मातशें डिफरंट आहा न्हू. हें मातशें सेपरेट आहा. हय लावपाक बी तें डिफरंट आनी हें डिफरंट आहा. सो एक करून जाता घर कंप्लीट म्हणटा तशें. पळोवया प्रॉपर केन्ना कंप्लीट जाता आनी केन्ना शिफ्ट जाता अशी जाल्या आमकां. न्ही गे बेजार येयलो आतां काम करून करून. कितले दीस जाले ऑलमोस्ट. कितें करता गे तो पांया कडेन. सो चल ते दवर दी तेका ते चल्ले भितर चल. हो पळय करवडून करवडून हालत पळय कशी केले ती. कितें नाका अशें नाका सगळें जाय. पळय गेलो न्हू पळय पिसो कसो भितर वयता पळयात पळयलें न्हय. सो चला आतां आमी घरा कडेन वयता. म्हटल्यार जालें आमचें ऑलमोस्ट. आनी पावस चालूच आसा. हांगाच रावली न्हय. पावस कमी जातलो म्हटल्यार हांगाच उरतली. सो ताका लागून मम्मी म्हणपाक लागली या आमी घरा कडेन. मागीर हे बीन बंद करचें पडटा न्हय कारण अजून फाटले दार लावंक ना. ताका लागून हे मातशें लावचें पडटा. सो चला या. हातीन आसा म्हाज्या कॅमेरा हो बेस्ट. सो चला. सो आनी थोडे दीस मागीर हे अशें बंद करचें पडचें ना. न्ही गे कितें गे आयदनां गे आयदनां काल व्हरोकूच ना आमी कारण पावस इतलो पडटालो की परत येवपाक बी बेजार येतालो सामको. सो ताका लागून यो वच आमी करीत ना आतां. इतलो शेळो जाला तेतून आनी भंय दिसता मागीर खंय पडलें बीन जाल्यार. ई बेस्ट. आनी आतां सद्या चवथ बी येता न्हय. सो जालें आनी खंयचे दीस उरले चवथी. सो आमी आतां घरा कडेन वयता. बायचेर तर भरपूर शेळो जाला. फाटल्या दिसांनी घे म्हणून अशें आमी घासलेले बट आतां घासूं शकना कारण पावस पडटा कंटिन्युअसली आनी कितें पावडर बीन घालूंक गावना न्हय ताका लागून. कितें विसरोंक ना न्हय आमी घरा कडेन. म्हाका यादूय ना कितें घेवन गेल्ली. सो पावली आमी घरा कडेन. लायट एक तर म्हटल्यार येता वयता सो तो एक प्रॉब्लम. सो पावली आमी घरा कडेन. ती पळयत मम्मी खंय गेली. सत्री आसा सत्र्यान दिसत ना. येवंक ना दिसता ती पळय आतां. सो शेळो न्हय भरपूर ताका लागून भंय दिसता सामको. ते पळयात आयचें जेवण म्हणटा तशें आयज आसा अळसाण्याचो रोस. टेस्टी असो पळोवंक शकतात तुमी. सो हो पळयात आमचो घरगुती गरम मसालो घालून मम्मीन अळसाण्याचो रोस केल्लो आसा आनी त्याच बरोबर हांगसर सुक्के अशा मशरुमाचे आसा. सो आयचें अशें जेवण आसा आनी कापां आसा तोंडाक. सो चला जेवता बीन आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो असो रोस एकदां करून पळया आनी मशरुमाचे ट्राय करा मुद्दाम. सो चला जेवता आनी मागीर मेळटा.